अळे वो कलेक्टर जाला अळे वो सेक्रेटरी जाला आखेर बरी तूं कित्याक जायना म्हणून कित्याक विचारना मी CODP is not getting results, why LOCS is not getting results, why Archbishop did not get result in Bangalore. कालेन सांगा आमच्या लोकांक पाद्राबान सांगल्यार मात्र ते फॉलो करतात भुरग्यांक हांगा नाका नावाजे हे एक ब्रेन ड्रेन आमच्या कम्युनिटीत हांवें म्हणचें जाल्यार आमकां फॉरेनांत इंडियांत असल्या कोर्सांक खंयच्याक स्कॉलरशीप दिनोच मंगळुरांत आसचे पुरा कॉफी ट्रेड टायल फॅक्टरीज आमच्या क्रिस्तांवांच्या हातांत आसले आज एक कोण आसा कोण पण आजकाल एका दोगां भुरगीं आसची तांकां हांव विचारलें पुरा दितात तांकां कांय गरज ना तांकां साधन करचें आशा ना हांव सेकंड इयर BSc इंग्लिशान फेल जाल्लो भुरगो करप्शना तें अरे तुका कोणें सांगलां करप्शन करूंक एक IAS ऑफिसर जाय जाल्यार ताका लागलें 2 लाख रुपया सांबाळा हे आमच्या लोकांक पडून गेल्लें तर ना म्हज्या पुतान शिकायचे डॉक्टर जायचे इंजिनियर जायचे एब्रॉड वचचे भुरगीं एब्रॉडात हांव म्हातारे वा येवप्यांक आहात कश्टान एक एपटी पळोवंक येतात मरना घेवचे ही परिस्थिती आमची हाका जाय गी आमकां चर्च हॅज फेल्ड टू क्रिएट दीस RSS सक्सेस जाला न्ही कशें सक्सेस जालां तांणी कान गेलां चर्च ऑर्गनायझेशन एज एन एग्जाम्पल चर्च एस्टॅब्लिशमेंट कशें आसा त्याच रितीन तांणी तें क्रिएट केलां हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे Carmel Cafe. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लीजा रॉड्रिगज आज आमचे सांगात आसात आमच्या समुदायाचे एक सक्तिवंत मुखेली राजकीय फुडारी ते आसात मानेस्त JR लोबो हांचे नांव आयकतनाच तुमकां कळटा की ते कोण म्हूण सांगून तांची वळख आमच्या समुदायाच्या सर्व लोकांक आसा तांकां आज ह्या कार्मेल कॅफेच्या संवाद कार्यक्रमाक आपोवन हाडून हांगासर बसोवन तांचे लागीं उलोवचें म्हजें सुभाग म्हणून हांव पात येता तर सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन सर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा पयल्यान पयलें सर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हण सांगल्यार तुमी केल्लें काम आमच्या समुदायाक दिल्ली देणगी आमकां सर्वांक वत आसा देखून तुमचे तले एक फुडारी आमच्या समुदायांत आसचे आमचे बाग देखून तुमच्या सेवेक तुमचो आभार हांव मानता तुमच्या एका युवा प्रायक आमी वेचन जाल्यार एक राजकीय देवा जेव्हा एक सरकारी नोकरी आपणायची आनी मुखार वचचे म्हूण सांगून तुमकां खंयतन प्रेरण मेळटा सर राजकीय देवाचे म्हणून आशा म्हाका त्या वेळार कांय नासली पूण म्हजें फाटलें जिवन सांगचें जाल्यार हांव एक भोव दुबळ्या कुटुंबाचो भुरगो हांव आनी कन्नडा मिडियमान शिकल्लो भुरगो त्या वेळार आतां बरी इंग्लीश मिडियमांनी नात कन्नडा मिडियमान शिकून ताच्या उपरांत फिलोमिनासान पुत्तूरांत म्हजें ग्रॅज्युएशन करन ताच्या उपरांत BEd करन इनिशियली हांव गव्हर्मेंट एक टिचर जावन सर्व आरंभ केलें म्हणजे जिवन पूण म्हाका हांव कॉलेजींत आसतनाच म्हाका एक आशा आसली कितें म्हळ्यार म्हज्या त्या वेळार सकड म्हजे फ्रेंड्स आसले पुरा त्या वेळार मिडल इस्टाक गेले त्या वेळार मिडल इस्टाचे आतां बरी न्यूझिलंड जर्मनी ऑस्ट्रेलियाचे बरी आसलें पिशें त्या टायमार मिडल इस्टाचे आसलें पूण म्हाका बिलकूल वचूंक म्हणनासलें म्हज्या कुटुंबांत एकलो दोग आसले जाल्यारय म्हाका गांवांतूच रावचें म्हणलें एक हट्ट आसलें म्हजो एकलो फ्रेंड म्हाका एकलो मेळ्ळो ताणें त्या ल्हानपणाचेर ताणें ND एग्जामाक तो बसयल्लो पूण ताचें मेडिकल सॉर्टून जावन ताका सिलेक्शन जावना तो फायनल इंटरव्यूंत पास जाल्लो ताची म्हाका तो म्हजो भोव आप्त मित्र ताणें म्हाका कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू म्हणल्यार एका मॅगझिनाची वळख करून दिली आनी तो मॅगझीन हांव त्या वेळार हांव हाडून हांव आनीक तो आनीक बरें ते वाचून त्या म्हाका चड प्रेरण दिलें एक सर्विसाक हांवें वचचें म्हणून खरें जाल्यार जिवनांत खालेंय एक साधन करीत जाल्यार हांवें सांगचें हांवें लास्ट टायम CODPंत IASाक आनीक ट्रेनिंगाक घालचें त्या विशयान केलें एक नोट आयिल्लो आमच्या वॉट्सॅपान ताका हांवें एक ल्हानशी रिप्लाय ताका घाल्ली
अनलेस देर इज ए फायर इन द बेली नथींग इज पॉसिबल टू अचीव म्हणून. करेक्ट. म्हळ्यार वडल्यांचे भुरगीं इंटेलिजंट भुरगीं ती IAS जातात, IPS जातात, KS जातात म्हणले तांकां कालेंगी म्हळ्यार ल्हान आसतना खंयी एक कडेन आमकां समाज वळखना म्हणलें फिलींग येजें. करेक्ट. तांचो इगो आहा न्ही ताका मार पडचे. त्या दळा मात्र कालें जाता म्हळ्यार आपणें कालें मनी करन समाजांत हांवें उबें रावचें म्हणलें हट येता. करेक्ट. आनी ते मात्र कालें मनी सदां करतात. कोण पण आजकाल एका दोगां भुरगीं आसचीं तांकां आवय विसरलें पुरो दितात तांकां कांय गरजें ना तांकां सदां करचें आशा ना. करेक्ट. पूण हळ्ळेंत हांवें केदाळे सांगचें कालेंय आमी ट्रेनींग करचें जाल्यार हळ्ळेक वचचें हळ्ळेंतल्या भुरग्यांक आमी पीक करीचे तांकां थंय सदां करची आशा आसता. आमकांय जाल्लें तेंत म्हाकाय जाल्लें तेंत कालें मनी सदां करचें म्हणल्यार कारण कितें म्हळ्यार म्हजो इगो हट जाल्ल्या. म्हजो इगो हट जालो हांव समाजांत कांयच नासलो. तशें आसतना कालें मनी एक करीत एक. दुसरें आमचे आदले मस्तू IAS तांणी आसताले व्हडले प्लोचे आसताले पूण क्रमेन आतां कोणी नात. कोणी नात. उलयल्यार आमच्यांनी उलोवचें गव्हर्मेंट सर्विसांत करप्शन आहा तें अरे तुका कोणें सांगलां करूंक करप्शन करूंक यू कॅन बी समथींग डिफरंट न्ही. तें चिंतप आमचें थंय ना. आमचें थंय तें करप्शनाचो हांव वचना म्हळ्यार न्ही भाग्याक निवणे सोदचें. म्हळ्यार म्हाका हें कालें नृत्य करूंक कळना तें करून स्टेज आंकडूंक आसा आमचें तें समानी. हांवें कालें मनी सदां करीचे आमी समाजान कालें मनी दिसा जाय 10 जाणांक दिसचे बरी आसा जे म्हणल्यार बरी एक आशा आसल्यार मात्र ते कालें मनी करूंक शकतात. आतां म्हाका आमकां जाल्लें तेंच फिलींग. हांव त्या टायमार हांव कन्नड आतां म्हाका मस्त मागीर फील जालें कितें म्हळ्यार आतां जे बरी तेदळ हांव इंग्लीश मिडियमान मनी शिकलो जाल्यार हांव IASान गॅरंटी आसतो 100% आसतो. म्हाका कन्नड मिडियम सोमा एक इंग्लिशान सेंटेन्स करूंक येनासलें. हांव सेकंड इयर BSc इंग्लिशान फेल जाल्लो भुरगो. ओके. म्हाका मागीर परत्याक बसून पास जालो कित्याक आमकां इंग्लीश येना. हांव ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या उपरांत म्हजें हट केलें घालें म्हळ्यार हिंदू पेपर हाडून घरा वयर टॉप तावन बॉटम वचून सगळें पेपर डिक्शनरी घेवन वाचतालो आनी तशें म्हजें इंग्लीश हांवें इम्प्रूव केलें. नाजाल्यार म्हाका ह्या एग्जामा बसून जातें ना. हांव IASा बसुल्लो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसा बसुल्लो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट MBA एग्जामचे एंट्रन्स बसलो XLRI इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर झेवियर लेबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट कलकत्ता ताच्या एंट्रन्स एग्जामा बसुल्लो. हर एक आनी म्हाका जाल्ले प्रॉब्लेम इंग्लीश. म्हणजे हांव हाका बसुल्लो IASा बसुल्लो म्हाका युरोपियन हिस्ट्रींत 200 मार्क्साचे पेपर ते आउट ऑफ 200 192 मार्क्स म्हाका युरोपियन हिस्ट्रींत मेळ्ळे हिस्ट्रींत. पूण इंग्लीश म्हणजे व्हडलें जनरल इंग्लीश एस्से आनी केद्दाळे म्हाका व्हड सकयल घालचें. ताचे उपरांत हांवें परत आतां इंग्लीश इम्प्रूव केलें मागीर KSा बसलो KSांत आयलो थंय हांव मुखार आयलो. मोहन केल्यार हट केल्यार कालें मनी आपणें जायचें म्हणून डिसायड केल्यार पयशा एचीव करूंक खंयचें असाध्य म्हणलें लोकांक ना. चडावत जावन एक फेलियर जाल्लें तो मनीस प्रयत्न करचे सोंड सोडटा. सो तुमच्या लायफान फेलियर तुमकां येता आसतना फेलियर कशें फेस केलें? म्हणजे आवय बापूय दोगांय टिचर बापूय ल्हान आसतना सरलो म्हजो. म्हणजे हांवें भारी कश्ट आमकां केलें. हांवें सांगायचें जाल्यार म्हज्या आवयन म्हाका मस्त एनकरेज केलें. हांव डिग्री जावन घरा आयलो काम नासतना 1 वर्स जालो. त्या टायमार हांव कितलो एक इंट्रोवर्ट जालो म्हळ्यार कोणा कडेन कांय उलयनासलो. त्या टायमार म्हाका सपोर्ट करन मुखार वचोंक म्हाका सपोर्ट दिली म्हजी आवय. भारी कश्टान जाल्यार ते पेपरान 18 hours हांव आमच्या देगेन रान त्या रानान बसून
आनी घरांत चिमणी आमकां इलेक्ट्रिसिटी नासली चिमणीच्या उजवाडा बसून हांव 18 hours हांव एग्जामाक प्रिपेर केल्लें फेल जालो जाल्यार जावन एक दोटीन IAS आनी कांय जावन जाल्यार म्हाका कोणें डिस्करेज करूं ना कित्याक करूं ना म्हळ्यार म्हणजे हांव म्हळ्यार रिजन कितें म्हळ्यार आय वॉज टोटली इंट्रोवर्ट हांव कोणा कडेन मिक्स जायना करेक्ट तशें कोणें काल तशें ना कोणें कांय उलोवन जबरीत ना हें नासलें मागीर कालें म्हळ्यार एका काजाराक वचनातलो एका पिक्चराक वचनातलो खंयच्याक वचनातलो ओन्ली दीस वॉज द डेडिकेशन आय मस्ट गेट थ्रू तें हॉटाल्लें तें खटाल ताका ताय म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक सांगचें कालें म्हळ्यार अनलेस तांच्या मतीन तांणी आमी कालें म्हणी अचीव करीचे जाय जें म्हणून ताणें डिसायड करना त्या कुशीन आमी प्लॅन करना जाल्यार टच एंड गो केल्यार जायना आमकां आमी आमच्या घरांत जाय पुरतें आसा आवय पोजिशनाचेर आसात तशें म्हळ्यार जायना इट इज आय हू हॅव टू पूट माय एफर्ट्स तुम्ही सांगल्या प्रमाणे एका दोघं भुरगीं आसात ताले फॅसिलिटीज पुरा दितात तांची डिग्री जाली की तांकां एज्युकेशन जालें गे ताच्या उपरांत ही भुरगीं सोसायटीन जावं दी वा खंयसरी जावं दी ही भुरगीं आसचीं ते दिसनात ताका हांवें म्हणचें जाल्यार आवय बापायक आमी इल्लें चड हांवें दुरसाचें पडटा काल्याक म्हळ्यार आसचीं एका दोगां भुरगीं आनीक आमच्यान एक फिलींग कालें म्हळ्यार गव्हर्मेंट सर्विसांत सांबाळूं न्हू भुरग्यांक तांचें फिलींग आज गव्हर्मेंट सर्विसांत दिवचें इतलो सांबाळ एक IAS ऑफिसर जाय जाल्यार ताका लागले 2 लाख रुपया सांबाळा म्हयन्याक सांबाळ सोडा पोजिशन ताका एक रेस्पेक्ट ताका खंय गेल्यार एक सोसायटीन ताका रेकग्निशन हें आमच्या लोकांक पडून गेल्लें तर ना लोकांक जाल्यार म्हज्या पुतान शिकायचे डॉक्टर जायचे इंजिनियर जायचे एब्रॉड वचचे म्हणून एब्रॉड गेल्लो मनीस सांगा परिस्थिती कशी गे म्हळ्यार आयची आमच्या समाजाची भुरगीं एब्रॉडात म्हातारे आवय बापायक आहात कश्टान एक एपटी पळोवंक येतात सरल्यार तूं सरता मुसोन भुरगीं नात सरल्या उपरांत 5 दीस मोरगान 2 मरना येवचें ही परिस्थिती आमची हाका जाय गी आमकां बट कारण पेरंट्सांनी तांकां एनकरेज करिनात भुरग्यांक ह्या एग्जामा विशयान तें पुरो जायना बरो तांदूळ पुरो कितलें करप्शन हांव सांगता हांव एग्जामा बसतना आजीक एक म्हाका निदर्शन सांगता हांव तुमकां हांव एग्जामाक बसता आसतना KS एग्जामाक बसता आसतना त्या वेळार आतांचे बरी झेरॉक्स आनी कांय नात टायप करीचे मार्क्स कार्ड आनी धाडिचे ट्रू कॉपीज हांव तशें म्हज्या भाव म्हजो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांत ड्राफ्ट्समॅन आहलो ताच्या ऑफिसा वचून तांचे कडेन हांव मागोवन आमी ते टायप करून दिताले एक दीस येताना म्हाका दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन मेळ्ळ्या वेळार ताणें सांगलें ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ हें म्हाका एकदम नेगेटीव मायंडाक गेलें हांव भावाच्या ऑफिसाक भायर डेल्ल जावन गेलो त्या वेळार थंय एकलो मेनन म्हणून एकलो मलयाळी 2nd डिव्हिजन क्लर्क आहलो ताणें त्या टायमार 2nd डिव्हिजन क्लर्क जाल्यार ताणें त्या टायमार 2 MA केल्ले ताणें 2 MA पॉलिटिकल सायन्स हिस्ट्री आनी ही वॉज डुईंग एज एन 2nd डिव्हिजन क्लर्क ताजें इंग्लीश इतलें एक्सलंट आहलें इतलो एफिशियंट पर्सन ताणें म्हाका हेसरलें लोबो ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಾರಿ ಡಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ सांगलें ಎಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತಾನೇ ಏಕ ವರ್ಡ್ सांगलो म्हाका ನೋಡಿ ಲೋಬರವರೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೆ सांगले 1 ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ ಈಗ 50 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ನೀವು ಆ 1 ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ 49 ಹುದ್ದೆ यारिगो होगली आजी की तो सरला आजी की म्हाका ताचे वर्ड म्हज्या मतीन गुणगुणतात ताणें ताचे पुरा MAचे बुक्स म्हाका दिले ते MAचे बुक्स काणून गावून घरा बसून वाचून ताणें सांगलें उतार प्रयत्न करन हांव सक्सेस जालो म्हळ्यार नेगेटिविटी आसतना पॉजिटिविटी दिल्यार मात्र आमची भुरगीं मुखार येतात तें जायना तें अशें तें तशें म्हळ्यार कांय जायना एक तुजो इगो हर्ट जायचे
एक तुझे डिझायर आसाची इनरंट डिझायर दॅट यू शूड बी समथींग इन दी सोसायटी. थर्ड तुका दुसऱ्यांक हेल्प करचें मोन आसाचें. फॉर वॉट पर्पज यू आर बिकमींग तें आसाचें. आनी फोर्थ नेगेटिविटी हॅज नो प्लेस. नेगेटिव्ह जाल्यार दॅट नेगेटिविटी इज नॉट फॉर मी म्हणलें एक फिलींग आसाची. तें नेगेटिविटी काणगली जे जाल्यार घरच्यांचेर एटमॉस्फियर त्या प्रमाणे आसाचें. एज्युकेशन डिग्री आनी मात्र आसा शिवाय लाईफ आमचे बदलतात ना, क्वॉलिटी ऑफ लाईफ बरी जातात ना, कारण कितें म्हण चिंतात सर? खंयसर आमी फेल जावन आसा? तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें आन्सर एकच ताका. म्हाका कालेंगी अचीव करचें म्हळ्यार आशा ना एक. आनी एक कालेंग म्हळ्यार आमच्या एटमॉस्फियर आतां म्हळ्यार बेस्ट इस्कालां आमकां मेळटात. बेस्ट ट्रेनींग, चर्च ट्रेनींग आमकां बेस्ट ट्रेनींग, डिसिप्लीन पुरा. पूण आमी हर एकाकी पुलपुत्र ताणून तो सांगायचें म्हूण वेट करचें. तेंय वय आमकां पुलपुत्र ताणून सांगल्यार तें आमच्या मोती बेगीन येता. दॅट इज अ पॉझिटीव थिंग. तें जालें. ताकाच राकाचें म्हूण ना. आमचे कडेन सेल्फ आसा न्ही. आमचे कडेन सेल्फ आहा न्ही. आमी एक काल आमच्या सोसायटींत आतां एक हांवें केदाळे सांगचें आमच्या भुरग्यांक हे पटी कलेक्टर ऑफिसा वरीचे, आमच्या भुरग्यांक हे पटी पॉलिटिकल या तांचे नेगेटिव्ह जालें नाका, पॉझिटीव सांगया न्ही. आळे वो कलेक्टर जाला, आळे वो सेक्रेटरी जाला, आखेच बरी तूं कित्याक जायना म्हणून कित्याक विचारना आमी. आनी हें फिलींग आमच्या तूं सिटींतल्या भुरग्यांक वर्शी जाल्यार तांकां नासक्कड म्हूण सांगना हांव, सडाव ती तितलें म्हटल्यार तांकां लागना. हळ्ळेच्या भुरग्यांक घडी ताका हांवें काल एक आमच्यांत एक योजन सांगलें. आमच्यांत फादर ओनील आहलो आमचो वांतो. हांवें ताणें एक बरें एक प्लॅनिंग केल्लें. आतां CODP प्रयत्न करता, आमी प्रयत्न केलें पयलें, सेंट एलोशियस प्रयत्न करता, पूण रिजल्ट मेळना. रिजल्ट मेळना. आनीक हांगा आमच्या आर्च बिशपान थंय मस्त प्रयत्न केले, थंय रिजल्ट येवना. ताका हांवें एक प्रपोजल दिल्लें आमच्या डायसिसा साहेबाकय दिल्लें. फादर ओनील वॉज व्हेरी मच इंट्रस्टेड तें इम्प्लिमेंट करूंक. हांवें तातूंत कालें प्रपोज केलें म्हळ्यार सगळ्याच, आनी तें इवन आर्च बिशप थंय हांवें तें सबमीट केलें तें प्रपोजल. सगळ्या आमच्या कर्नाटकांत हर एका डायसिसांत हुशार आशिल्ले आनी दुबळीं भुरगीं तांकां 8व्या क्लासीन हांगा 8वी 11th आनी फर्स्ट डिग्री ह्या 3 हंतार एडमिशन करचें. तांकां कंप्लीट आमी ट्रेनींग दिवचें. ते ट्रेनींगेंतल्या 5 फिल्डान तांकां पयलें तांकां डिझायर ताणून आमी तें डिझायर क्रिएट करीचें. तांकां दुसऱ्या कडेन व्हरून दाखयचें. तांकां कित्याक जाय म्हणलें तें एक फिलींग येचें. द फायर इन द बेल्ली म्हणलें तें क्रिएट करीचें. तशें क्रिएट केल्ल्या कारणान तें मेटिरियल क्रिएट जाल्ल्या कारणान मुखार करूंक रेडी जाता. ताचे उपरांत तांकां रेसिडेन्शियल कोर्स रात आनी दीस तांकां एक क्लास, ताच्या उपरांत त्या विशयान ट्रेनींग आनी आमच्या बायबला विशयान ती तांकां इल्ली माहीत. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सगळें दे शूड बिकम ले मिशनरीज. It is not that only materialistic officers. They should become a lay missionary. तशें केल्यार तांकां 5 फिल्डान आमी आयडेंटिफाय करचें. एक IAS IPS, एक जर्नलिजमाक. आज जर्नलिजम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आमचे ओपिनियन क्रिएट जावचे पुरो थंय बेस्ट आमचे जर्नलिस्ट आसाचे. आमचे जर्नलिस्ट नात. जर्नलिजम. थर्ड ज्युडिशरी. आमचे जजेस नात. एक 5,000 की 3,500 जजेस स्टेटांत, ताचे पैकी अशे 3 की 4 जजेस आमचे पुरा पुरा डिनॉमिनेशनाचे. आमचे जस्टीस डिकुनाडे सर सांगतात. सो आमकां जजेस जाय, जजेसाचे फिल्डाक. मागीर जावन IAS ताचे उपरांत बेस्ट एज्युकेशनल ऑफिसर्स. कित्याक आमचे कडेन मस्त एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहा. सो आमचे एज्युकेशनल ऑफिसर जावचे तांकां तांतो ट्रेनींग.
आनी द लास्ट कांय जावन जाल्यार यू बिकम ए गूड पॉलिटिशियन ऑर ए एंटरप्रेन्युअर. करेक्ट. बी समथींग आनी तातूंत थोडे देव आपोवन येतली तुमकां. अशें केलें जाल्यार देर वील बी प्रिस्ट, देर वील बी ऑफिसर्स इन द डिफरंट फील्ड. ह्या 5 फिल्डांत आमचे क्रिश्चन कम्युनिटी वूड बिकम ए वायब्रंट कम्युनिटी. आमी हें करी जाका फादर अनिल वॉज व्हेरी मच इंटरेस्टेड. आय हॅड हांवें आमच्या गोबली परिशदाक, आमच्या फायनान्स कमिटीक, आमच्या बिशप्स कॉन्फरन्स सगळ्यांनी प्रेजेंटेशन दिलें. बट हू बेल्स द कॅट म्हणलें क्वेश्चन. करेक्ट. लिडरशिप अनफॉर्च्युनेटली आय एम व्हेरी सॉरी, हू बेल्स द कॅट ते सगळें हे टेक ऑफ जावना. आमच्या कडेन थंय मुडीक जागो आसा परचेज करना सेंट एंटनीस सायत आसा. ताका डोनेशन एक स्पॉन्सरशीप जावन आमच्या कम्युनिटी जावन ते एक खबर घे एक डोनेशन. त्याच वेळा मात्र आमकां IAS जाता शिवाय ना जाल्यार मागीर आमी ट्रेनींग दिल्यार IAS जायना. करेक्ट. जायनात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां ते ल्हान तावनूच ते एक हट कर पयलें तावन तांकां बिल्ड करनी हेजे शिवाय ना जाल्यार IAS जायना. करेक्ट. That is the reason why CODP is not getting results, why LOCS is not getting results, why Archbishop did not get result in Bangalore. करेक्ट. We are not getting the result करेक्ट. because there is no the atmosphere feel हेजे तांकां पयलें तावन त्या देखून ह्या ल्हान 8th स्टँडर्डांत कंटिन्युअस एकत कशें 15 वर्सां सेमिनरींत पाद्र्याबांक ट्रेन करतात की त्या रितीर ह्या भुरग्यांक ट्रेन जायचे. It is not the officer alone. They have to be the witness to Christ in their field. करेक्ट. Later. त्या देखून biblical knowledge तांकां दिवचे. They will become lay missionaries. एक ऑफिसर करप्शनलेस जावन एक बरो हें जाल्यार ताच्यानी व्हडलें मिशन काल्या डेफिनेटली कालें आसा. डेफिनेटली. एक IAS ऑफिसर एक क्लियर करप्शनलेस ऑफिसर जाल्यार ताणें व्हडलें काल्या. करेक्ट. आमी ते दॅट इज द मिशनरी वर्क. करेक्ट. दॅट इज द मिशनरी वर्क. दॅट इज नॉट बींग डन. आमी खंय बॉल पास करना आसा म्हूण सांगल्यार कोण सुरू करता जाल्यार तो करता जाल्यार करून दी आमी पळया म्हणल्यार तरी एक मेंटॅलिटी आसा. Correct. ती कशी चेंज करी येता. हे चेंज करूंक जायना. चेंज करूंक जायचे जाल्यार देव काम करतना देंवसारी काम करता. तें उडा स्टोरीचे. देव काम करतना देंवसारी काम करता. तें जायनातल्या बरी देंवसार पळयत आसता. दॅट इज द होल थिंग. आज आमच्या समाजांत एडमिनिस्ट्रेशनांत इतलें हॅरेसमेंट जाता. इतलें हॅरेसमेंट जाता. हांव पोरू झारखंडाच्या बिसायबा मेळ्ळो. झारखंडाच्या बिसायबा मेळटाना थंय आसचे क्रिस्तांव 35,000 की 40,000 मात्र. पूण तो म्हणटा ही वॉज फिलींग एक्सप्रेसींग द फिलींग. ताणें म्हणटा आमचें कामाक खंयचे कडेन जायना. ऑफिसर्सांक इनडायरेक्टली डायरेक्शन आसा कांय करूं नजो म्हणून तेच ते एक्सप्रेस करतात. थंय हॅरेसमेंट आसा आज क्रिस्तांवांक. हें समज जाल्यार हर एक लेवलार ऑफिसर्स आसल्यार मात्र जाता. करेक्ट. पॉलिटिशियन्स आसाचे ऑफिसर्स आसाचे. आमचे न्यूझिलंडांत लंडनांत हातूं जर्मनींत USAंत आनी कॅनडांत बसचे न्हय. आमच्या भुरग्यांनी फिल्डांत आसाचे हांगा. दीस इज द वर्क. दीस इज द मिशनरी वर्क. हें आमी करता. चर्च हॅज ऑल्सो फेल्ड. आय टेल यू व्हेरी फ्रँकली, चर्च हॅज फेल्ड टू क्रिएट दीस. सकडी पाद्र्यापांनी इगर्जेतान सुरू करीचे म्हणून सांगून खाल्याक एक्सपेक्ट करता. पयलें तावनी आमची एक सवय आसा फुलपत्रां पळोवची, लोबा पळोवची. इट इज आमची सोयीत ती अशा. आमकां काल तुमी जाल्यार पळय वचून कालें सांगा आमच्या लोकांक. पाद्र्यापान सांगल्यार मात्र ते फॉलो करतात. ते आसा ती सवय आतांय आसा. ती हांगा म्हूण न्ही आमच्या कम्युनिटीन सगळ्यान आसा. इट्स अ गुड लिडरशीप. आमकां कितें म्हळ्यार एक फातयेनी इगर्जेचेर ती लिडरशीप. पाद्र्यापान काल सांगल्यार आमी करता. तशें जाल्यार हें एक एक्सपेक्टेशन आसा. उरल्यांनी कोणें सांगल्यार लोकांक तितले फातयेनी येना. ओके. दॅट इज द प्रॉब्लेम. आमच्या कम्युनिटीन हर एक आमी ताका हें करता. पूण तुमी सारे तर फॉरेन वचोंक पाद्र्यापान सांग ना. ते आसा
खंयचे सुलाभाचे जाय ताका पात्रापण सांगायचे पूण ना म्हणून ना. खंयचे कश्टांतले आहले मात्र पात्रापण सांगायचे खरी. ती एक पूण हांगा कालेंगे म्हळ्यार आमकां हांवें म्हणचे आतां कालें म्हळ्यार हे आमचे प्रॉब्लेम कशें आसा गे म्हळ्यार हें खाली आमच्या सोसायटींत ह्या क्रिश्चन सोसायटींत सॉल्व करूंक जायना फिनान्शियल तेंकां दिवयेत पूण हे इम्प्रेशन या एरेंज हे कालें हे एटमॉस्फियर थिंकींग एटमॉस्फियर क्रिएट जाय जाल्यार पयशा चर्च हॅज टू प्ले ए बिगर रोल कित्याक म्हळ्यार खाली लोकांक सांगल्याच्यान लोक पातयना तें करया रे अशें म्हळ्यार ते पातयना तें चर्चांत रोल आतां पळय आतां करतात ट्राय करतात पूण ते आमी एका सिस्टमॅटीक रितीन केल्यार सक्सेस जाता हांवें सांगलें न्ही आमी एक सांगता आतां करून केलां CODPन प्रयत्न केलां एलोसियसान प्रयत्न केलां आर्च बिशपान प्रयत्न केलां बट कित्याक सक्सेस जायना म्हळ्यार म्हज्या लेकार सक्सेस जायना कित्याक म्हळ्यार इट हॅज यू हॅव टू कॅच देम यंग एंड ट्रेन देम लायक आतां हांकां कोणाक आर्मीक कॅडेट्स कान घेतात 16.5 yearsचेर NDA कान घेतात कित्याक कान घेतात यंग माइंड तेदळ जावन तांकां धरून मुखार हाडिचें दॅट इज द थिंग बिकॉज दॅट इज द टायम तांकां 8th स्टँडर्डांत 11th स्टँडर्डांत कान तशें कान म्हणून 10th मांड्यान घालून तांकां केलें जाल्यार आमकां रिजल्ट येता ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ तांकां 10th सगळ्यो न्हिदल्यार उठल्यार तांचे एप्टिट्यूड पळोवचे खंयच्या फिल्डांत आसा ह्या 5 फिल्डांत तांकां रिगेचे हे 5 फील्ड जाल्यार आमकां सोसायटी कंट्रोल करता देखून हांव चिंता आमच्या कुटुंबांनीच खंयसरगी हे प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगून पातयेता कितें म्हणटा वय कुटुंबांत आसा एक कालेंक म्हळ्यार आमच्या आनी दुसऱ्या कम्युनिटी इल्लेशे व्यत्यास आमी पळयता भायर आमची बारी सिस्टमॅटीक कम्युनिटी हायली डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी स्पेशली ह्या एरियांत आनी चड डिसिप्लिन्ड हर एक की आमी दुसऱ्या कडेन कालिंग म्हळ्यार पेरंट्साचेर चड डिपेंड जायनात आतां मुस्लीम कम्युनिटी म्हळ्यार दे आर नॉट बॉदर्ड तांकां तांचे यंत दुसऱ्या टायपाचे पूण आमच्यांत कालें म्हळ्यार हर एक ओबिडियन्स आसा एक अशेंत तुमी लायफ करीचे म्हणून एक आमकां कंटिन्युअस प्रिचींग आसा तशें आसतना कालें करचें जाल्यार एक भुरगीं घरा आवय बापायक पळयतात ह्या वडिलांक पळयतात तें एक सिस्टम आसा आमच्यांत त्या सिस्टमांतूच आमी कशें हें एक इम्प्लिमेंट करीचें म्हणून पळयचे शिवाय ताच्या भायर इम्प्लिमेंट करूंक गेल्यार जावचें ना आमच्या शिकच्या भुरग्यांक जावन दी इतली स्कॉलरशिपांची जावन दी सरकाराची इतली माहित येता ते खंयसरगी ही माहीत आमच्या लोकांक पावत येतना म्हूण सांगून म्हाका बघता तुमी कितें म्हणटात सर लोकांक माहीत पुरो मेळटा म्हजे कडेन थोडे एग्जाम्पल्स तुमकां दिवचे जाल्यार आतां एक बायल मनीस म्हजे कडेन दुबळी तिच्या दुवेक कानून येयल्ली तुवेक तांणी आसचें 5 सेंट्स गोवोरमेंटान दिल्ल्या जाग्यार घर करन आसचें तिच्या दुवेक लंडन धाडिचें म्हणून आनीक भुरग्याक बँक लोन दिना म्हणून अय्यो गॅरंटी आनी दिना बँकाच्या फुलून करचें हांवें सांगलें फस्ट सांगलें कित्याक तूं लंडन धाडटाय इंडियान तर ना हांगी इतले अवकाश आसा इंडियान ना आतां काय लंडन वचचें म्हणून परिस्थिती पळया बँकाचे मागीर तांच्या वत्ता एका बँकाच्या फोन केलो ताणें सांगलो सर ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟ ಸೈಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ म्हणून तो म्हणालो परिस्थिती पळया म्हळ्यार हांवें म्हणचें इंडियांत आतां हांव चॅरमॅन जावन आल्या दाळे ह्या मागीर म्हाका मस्त इन्सिडंट येताले म्हज्या कडेन आमी एक केलें पयलें म्हाका तातले खंयचे इंडियांत कोर्स नात त्या कोर्साक मात दिया म्हणून हांवें एक हट केल्लें कित्याक म्हळ्यार MBA कित्याक तुका MBA वचून थंय करीचें हांगा इतले MBA कॉलेजीस आसा तांकता जाल्यार तूं यू टेक द एडमिशन टू इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट थंय तूं ऑर बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया हैदराबादा इज द नंबर 1 स्कूल टुडे
ते नंतर आसात न्ही लॉयला कॉलेज आसा सेंट जोसेफ लॉट्स ऑफ MBA कॉलेजीस आहात हांगा तुमकां एक भुरगें लॉयला कॉलेजींत चेन्नई MBA केल्लें आज एका मल्टीनॅशनल कंपनी टॉप पोजिशनाचेर आसा करेक्ट चेडूं भुरगें करेक्ट म्हाका गोत्ता मोन आसा इंडियान जाय पुरते आतां तुका लंडन वचून MBA करून परशी कित्या पाड करीचे म्हळ्यार भुरग्यांक हांगा नाका धांवाजे हें एक ब्रेन ड्रेन आमच्या कम्युनिटींत तें कशें स्टॉप करचें आमची कम्युनिटी वीक जाता करेक्ट आमची कम्युनिटी टोटली वीक जाता पॉलिटिकली वीक जाता अशें इकॉनॉमिकली वीक जाता ह्युमन रिसोर्स वायजूय वीक जाता हें कशें स्टॉप करचें म्हणलें आज आमच्या मुखारचें सवाल हांवें म्हणचें जाल्यार आमकां फॉरेनांत इंडियांत असल्या कोर्सांक खंयच्याक स्कॉलरशीप दिनोच रायट नात तेल्ल्याक दिवचे करेक्ट स्पेशलायज करता आनी द कंडिशन इज आफ्टर स्टडींग देर यू शूड कम बॅक अँड सर्व हियर फॉर फ्यू इयर्स करेक्ट कितें दिवचे आमच्यांनी कितें लंडनात धांवचे हांगा ना इंडिया इज अ प्रॉमिसींग कंट्री हांव म्हणचें आतां चायना अँड इंडिया वील बी द प्रॉमिसींग कंट्रीज इन फ्युचर आमच्या हांव 2006 जर्मनी गेल्लो जर्मनीक म्हाका त्या गोवमेंटान कॉन्फरन्साक हांव कॉर्पोरेशन कमिशन हांगा ADB प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावन आसतना म्हाका इनवायट करून हांव थंय गेलो त्या टायमार म्हाका एक तेंच्या कलेक्टरच्या जर्मनीच्या काल्फ म्हणल्यार सिटी डिस्ट्रिक्टान म्हाका रावंक थंय तें कॉन्फरन्स त्या कलेक्टराच्या घरा म्हाका रावंक बसती आहली ताची बायल डिस्ट्रिक्ट जज जावन आहली तांकां एकच चेडूं भुरगें तें चेडूं भुरगें बँगलोर काम करतालें इमॅजिन दॅट वन गर्ल एकच भुरगें शी वॉज वर्किंग इन IT सेक्टर इन बँगलोर आनी आमचो लोक धांवता आमकां आमच्या कडेन आसा फ्युचर वसा फाटीं येनात करेक्ट कम बॅक फाटीं येनात रायट दीस इज दी आमची कम्युनिटी वीक जाता बिकॉज ऑफ दॅट आमचे पयशे थंयच्यान इलेक्शन आमची कम्युनिटी गरज जायना करेक्ट ह्युमन रिसोर्स आसाचे आमच्या कडेन आमची भुरगीं आत्तां वातावरणांत वाडली तेंत आयकून व्हड जाता आसतना तित्त नेगेटिविटी वरवीं आमच्या भुरग्यांक हांगासर रावंक नाका म्हण म्हाका भोगता तुमी सांगचे 100% ओपता आमच्या नेगेटिविटी सर पण त्या टायमार थोड्यांनी म्हणी तें ओपोज गरजेत तें ओपोज करचें धैर्य आमकां आसाचें थोडे आमी समान आम सांगायचेच तें ओपन सांगचें धैर्य आमकां आसाचें ना जाल्यार आमची सोसायटी पाड जाता आनी वी आर ऑल्सो बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर दॅट करेक्ट वी आर ऑल्सो बिकम अवकाश इतले आसतना भुरग्यांक हांगा बिजनेस करून वय कश्ट आसात खालें करूंक कश्ट आसात चॅलेंजीस आसात उरली सक्सेस जाता आमी कित्याक जायना म्हणलें एक सवाल कित्याक आनूंक जायना हांगे म्हणचें उलयल्यार ना तें तशें आतां अशें आतां आमकां जायना दीस इज नॉट द थिंग आमी झुजाक देवच्या पयल्यांत डिफीट एक्सेप्ट करता एक्झॅक्टली आमी कशें आसल्यार कशें जाता करेक्ट इट्स अ व्हेरी पॅथेटीक सिच्युएशन ऑफ आवर कम्युनिटी तर आमी एक कालिंगीक एक थिंक टँक तुमचें आमी सांगचें दीस हांवें तुमच्या माध्यम मुखार सांगचें एक थिंक टँक काडून न्हू एवरीबडी हॅज टू थिंक अबाउट दीस करेक्ट सस्टेनेबिलिटी इन आवर कंट्री हॅज टू बी थॉट ऑफ नॉट ए ब्रेन ड्रेन फ्रॉम हियर करेक्ट नॉट ए ब्रेन ड्रेन तरी सिच्युएशन आमी कशें चेंज करयत सर आमी तुमी केदां युथांक सांगाचे कंटिन्युअस सांगाचे मेळ्ळ्या अवकाशान सांगाचे आवय बापायन सांगाचे आयकनात वय कालें करचें पूण एटलिस्ट 10% आयकात जाल्यार इट इज अ पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रिब्युशन टू द सोसायटी करेक्ट फुटी आमच्या युथान आमच्या जेन्झीन वचून तांणी केल्लें ते नीट एग्जामा विरोध तांणी केल्लें एक झूज आमी पळयलां हांव सांगता आमचे युथ आहात न्ही पॉझिटिव्ह थिंग्स आहात दे आर वेल डिसिप्लिन इफ यू कंपेर जनरलाचे ओन्ली थिंग खंय आमी तांकां गायड करचें समाजान मात्र ते चलता शिवाय करेक्ट
पूण म्हाका आमच्या युथाच्या कॅपेबिलिटीच्या विशयांत ताचे विशयान कांय डावट ना, इंट्रस्टा विशयान ती डावट ना, तांचे चॉयसा विशयान मात्र म्हाका वरी आसचें. चॉयसीस इन टर्म्स ऑफ जॉब आमच्या हांगा आशिल्ल्या पब्लीक सर्विसा विशयान आनी ताका हें करच्या विशयान ऑप्ट करच्या विशयान त्या विशयान ऑर दी पॉलिटिकल लायनाच्या विशयान ऑर सर्वींग इन आवर कंट्री ऑल्सो ह्या विशयान चॉयस आहा तांचे पर्सनल चॉयस त्या विशयान मात्र म्हजे बरी. आतां एक हांव सांगता तुमकां, एका टायमार चड उणे 50% आनी वयर चड एस्टेट्स आमच्या मंगळुऱ्यान कॅथलिक्सांच्या हातांत आसले. आज कितले आसात? पीपल आर सेलिंग एंड रनिंग अवे. करेक्ट. सेलिंग एंड रनिंग अवे. उरले काणकोण चलयतात, आमकां नाका. काल्याक जाय परिस्थिती सी हे एक सांगता. एका टायमार मंगळुरांत आसचे पुरा कॉफी ट्रेड, टायल फॅक्टरीज आमच्या क्रिस्तांवांच्या हातांत आसले. आज एक कोण आसा, एक गी दोन आमच्या आल्बुकेर्काची एक सोडल्यार मागीर खंय आसा म्हाका गुर्तू ना. उरले म्हळ्यार टायल फॅक्टरी आतां सस्टेन तें म्हणचें न्ही, दुसरे इंडस्ट्रीसांत ती आहात गे म्हणचें हांवें. करेक्ट. दुसरे ट्रेडांत आसात गे म्हणचें हांवें. या दुसऱ्या खंयच्याय पूण लायनीर आसात गे, पॉलिटिकल लिडर्स आहात गे, खंयच्या लायन खंय आसात. करेक्ट. खंय आसात. आमचे मंगळूरच्या पॉप्युलेशन लागीं 15 to 18% कॅथलीक पॉप्युलेशन आमचें आसा गे. आय एम नॉट ए प्रॉफिट ऑफ डूम, पूण म्हाका सिच्युएशन पळयतना वी आर लुजींग ग्रावंड टोटली. निमाणो तुमचो एक संदेश आमच्या लोकांक दिवचो जाल्यार ह्या वखदाक कितें म्हणून कशें येतात? आमी एक म्हणटा न्ही, आमी वी आर आमी एक चॅलेंजींग टायमाचेर आसा आमी. आमचें अस्तित्व आसा जेगी या नांगी. ऑफकोर्स 100% आमची कम्युनिटी हांगातल्यान वायप आवट करूंक जायना, ती गजाल विंगड. पूण आसल्यारय आमी आमचें अस्तित्व उरून काण घेतांक ना. आमी कशें गरजेचें. सेकंड, आमचें कॉन्ट्रिब्युशन टू दी सोसायटी हांगा आमी खंयी वचून एक अर्न करन पयशे करन गम्मत करन बसल्यार पावना. आवर कॉन्ट्रिब्युशन टू द सोसायटी तें कालें आसा. आतां वी आर क्रिश्चन्स. आमी सोसायटीक एक मीठ, जेजून सांगलां आमी मीठच करसान होगडायच जाल्यार कालें प्रयोजन. सो आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कालें आसा. आमी कालें करीता मुखार. ही सोसायटी बरी करून दवरूंक आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कालें. ताका आमच्या भुरग्यांक आमी धाडटा गे. आमच्या भुरग्यांक आमी त्या तशें म्हणून आमच्या भुरग्यांनी कांय कश्टाचें म्हण ना. देर आर लॉट्स ऑफ पोजिशन्स आहात. तातूंत कान घेया, मुखार येया, तुमीचें अस्तित्व उरोवन कान घेया. आनीक बिकम ए ले मिशनरी. ले मिशनरी आज कितलें इम्पॉर्टंट की पाद्र्याबांक सिस्टरांक जाय म्हूण सांगचें गी, तितल्यांत इम्पॉर्टंट ले मिशनरी करचें भारी इम्पॉर्टंट. आनी आतां पाद्र्याब जावचे सिस्टर जावचे भारी उणी जाल्या. ले मिशनरीज आर मोर इम्पॉर्टंट. The church also should think about this. Church also should think about it. हे आमी करी जाल्यार आमच्या युथा मुखांतरच करीचें. तें करचें कशें म्हळ्यार आज हांव सांगना आमचे जायत RSS सक्सेस जालां न्ही. कशें सक्सेस जालां? तांणी कान गेलां चर्च ऑर्गनायजेशन एज एन एग्जाम्पल. तुमकां गोत्ताना चर्च वॉज एन एग्जाम्पल फॉर दॅम. चर्च एस्टॅब्लिशमेंट कशें आसा त्याच रितीर तांणी तें क्रिएट केलां आनी दे आर सक्सेसफूल. त्याच रितीर इट वॉज ए इंटरनल हें. आमी आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे डिफरंट पॉलिटिकल फिल्डांत, सोशल फिल्डांत, एंटरप्रिन्युअर फिल्डांत, ऑफिशियल फिल्डांत हर एकांत आमच्या भुरग्यांक तशें रिगेल्यार मात्र
आमचे ले मिशनरी काम जाता. दॅट इज द थिंग वी शूड अदरवायज इट विल नॉट हॅपन. करेक्ट. अल्टिमेटली आमचे फॅमिलीज बऱ्यो जायचे. Family बऱ्यो जाय. फॅमिलीजांत हे चिंता बदला. फॅमिली बरे आसात थिंकींग बदला. चिंता बदलाचे. फॅमिलीसान कांय प्रॉब्लेम ना. करेक्ट. थिंकींग बदलाचे. थिंकिंग बदलाचे. सो काही सर्गी आनी मुखार आमी पॉझिटिव्हली चिंतूंक प्रयत्न करया. इल्ले चिंता आप बदली. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह म्हणून सांगना हांव. हांवें म्हणजे थिंकींग मे बी ऑल पॉझिटिव्ह असो बरो बट वी नीड डायरेक्शन. डायरेक्शन इज द प्रॉब्लम. करेक्ट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट. Thinking is all positive. There also you earn money, you Correct. get everything. करेक्ट. That is the important. Correct. But which direction, which is important for us today? करेक्ट. Circuit, the genesis of all our administrative problems are due to the sincere thinking of the people. करेक्ट. पूण आमी कालें करता म्हणल्यार आतां करनासलें तो करना ताचो दिसय ताचें काम म्हणटा हांव आमी खंय पाटी रावता. सो हांगासर खंय आमी फेल जावन आसा म्हणून म्हाका बगता. सो ही एक चिंता आमी बदली जे म्हणून सांगून जे लोबो सरान आज आमकां बरें करून सांगलां. तर तांचे बिझी शेड्युला मध्ये ते हांगासर आज आयल्यात. तांकां हाचे उपरांत एक अपॉइंटमेंट आसा म्हणून तांणी सांगलां. जाल्यार आमी आपयल्याक तक्षणांत तांणी सांगता आमकां ओके म्हणून सांगून आमचे सांगता आज हांगासर ते बसल्यात. देखून सर्व आमच्या वीक्षकां तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें काले हार्ड टॉक केला जाल्यार तुमी बक्षीचे. ना सर. बट दॅट इज माय फिलिंग. तले उलोवणे आमकां गरज आसा. कित्याक आमी सत उलयना जाल्यार सत कितें म्हणून कळना. सकाळी आमी पॉलिश केलें जाल्यार सत कळटात मागीर वचचें. देखून आज आमी बसून आसा जो इन्फेंजेस श्राइन तुमकां मोगा आसो. तुमी हांगासर येतात मस्तपटी. तर तो बाळक जेजू कडेन इतल्यांत मागचें घ्यावें. तो तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. तुमी येदोळ मस्त सेवा आमकां दिल्या. हाचे उपरांत तुमचे तावन कित्याक तुमची योजना बारीच बरी आसात. आमच्या लोकांक आणखी चड तुमचे तावन सेवा मेळोवन दी. आनी बरी योजना आज आमी हांगासर घाल्यांत ती मुखार पावोवन आमची सोसायटी बरी जाली जाल्यार आमचो समुदाय बलिश्ट जातलो. देखून आमचे तर्फे तुमकां एक ल्हान काणीक आमी दिवंक आशेता उडासाची. आमी बाळक जेजूच्या पुणशेतांत आसा आनी बाळक जेजून आमच्या सर्वांचेर मस्त आशिर्वादां घाल्यांत. देखून आशिर्वाद दिता त्या मुखारी जावन दिता तांचे तावन आणखी चड कामां जावन दिता म्हणल्यार बरेंपण आशेवन ह्या बाळक जेजूची ल्हान इमाज आमी जे लोबो सराक आमची उडासाची काणीक जावन दिते आसा. थँक्यू. तुमकां येवन हांगासर खुशी जाली म्हणून पाती येता सर. थँक्यू. येस. रियली आय एम रियली हॅपी. म्हाका एक तुमी अवकाश म्हणजे फिलींग एक्सप्रेस करूंक ताचे तावन कांय कोणाय आमच्या फॅमिलींक या युथांक बरें जाय जाल्यार या आमच्या सोसायटी बरें जाय जाल्यार आमच्या कम्युनिटी बरें जाय जाल्यार ताचे आनी व्हडले संतोष दुसरो ना म्हणून. पण आयच्या दिसा हो एक इंटरव्यू करून ह्या रितीचे एक उलोवणें आमी काले केलें गे म्हणून सांगल्यार आमचो मेन उद्देश कार्मेल कॅफेचो आमचे समुदाय बरे जायचे आमचे समाज बरे जायचे. हजार जाणांनी पळयतना दोगांचे जिवीत बदलल्यार आमकां समेस्ताक बेसाव. देखून तुमी आयल्यात तुमकां समेस्त तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां एक बरी खबर आसा. कित्याक आयचो आमचो 90वा एपिसोड द 90th एपिसोड आनी थोड्याच दिसांनी आमी सेंच्युरी मार्चार आसा. तर सेंच्युरी मार्चा वेळार तुमचे खातीर एक कॉन्टेस्ट आमी करन आसा. कॉन्टेस्ट कितें गे म्हण सांगल्यार कार्मेल कॅफेक फाटल्या 2 वर्सांत 2023 जुलयात आमी सुरू केल्लो शो. आतां ऑगस्ट 2026 2024 आतां 26 2 वर्सां जालीं. ह्या 2 वर्सांनी आमी मस्त लोकांक हांगासर आपयलां. आमी तांचे इंटरव्यू काडून गेल्यात. तुमकां बरेंपण आमी हाडलां. तर 100वा एपिसोड येता आसतना आमच्या कार्मेल कॅफेचे द बिगेस्ट फॅन ऑफ कार्मेल कॅफे म्हणल्यार टायटल एका विनराक वेतलें आनी त्या विनराक आमी हांगासर ह्या सिटीर हाडून तुमचे तावन एक ल्हान इंटरव्यू आमी काडून घेतलो. तर तुमी करूंक आसचें कितें तुमी कार्मेल कॅफेचे फॅन कशें म्हणून तुमी प्रूव करूंक आसा. क्रिएटिविटी तुमची. देखून कितेंय करा. तुमचो एक ल्हान 1 मिनटाचो व्हिडिओ करा. तुमी कशें करतात कितें करतात तुमकां सोडुल्लें. कितेंय तुमी करी येता. व्हिडिओ करून आमचे कार्मेल किरणाचे नंबर स्क्रिनाचेर आसा. त्या स्क्रिनाचेर दिसच्या नंबराक आमकां व्हॉट्सॲप करा. तुमचे व्हिडिओज आमी आमच्या कार्मेल किरण चॅनलाचेर इंस्टाग्रामाचेर अपलोड करतले. ताच्या उपरांत मुखल्या दिसांनी ताचे विशयान सडीत डिटेल तुमकां दितले. देखून आतां चिंतूंक सुरू करा. आनीक सप्टेंबराच्या वेळार तुमी ते आमकां व्हिडिओ धाडूंक आमी डेट मुखल्या दिसांनी सांगतले. तयारी करूंक सुरू करा. तशेंच तुमच्या मदें साधक साबार आसूंक पुरो. कित्याक आमकां टिमाच्यांक सोदूंक जाता तितले जो लोक आमी सोदता बऱ्या मनशाक आपोवन प्रयत्न करता. बट तुमकां गोत्त आसा तुमचे मदें कोण आसात म्हण सांगून. देखून कोणी जर ह्या सिटीर बसूंक योग्य जाल्ले व्यक्ती तुमकां म्हण बघतात जाल्यार परत आमचे व्हॉट्सॲप नंबर आसा. आमचे कार्मेल किरणाचे इंस्टाग्राम हँडल्स आसात. दया करून त्या मनशाचे कॉन्टॅक्ट नंबर तशेंच डिटेल्स आमकां धाडून दियात. खंडीत जावन ते योग्य म्हणून बघले जाल्यार ह्या सिटीर आमी तांकां बसयतले. तांचे विशयान माहीत तुमकां आमी हाडून येतले. तर सांगाता मेळया सांगाता वावुरया. आमचे समाज आमचे समुदाय आमी बळिश्ट करया.
येवच्या हप्त्यांत परत एका व्यक्ती संगत हांगासर हांव आसतली. तवळ पर्यंत कितें बरें जालें तिळसिया, कितें बरें जावना मोगान तिळसिया, समजून खाण घेतलें बरें लागलें शेअर करा. परत मेळटा वर एक समेस्तांक. देव बरें करूं.